सोम्या तूं जिवीत आसो आत्मीक जिवीत आमकां लावसो सोम्या तूं जिवीत आसो आत्मीक जिवीत आमकां लावसो सर्गींच्या मानान आमकां पोसो तिंडांत आपल्या एकवटांसो सर्गींच्या मानान आमकां पोसो तिंडांत आपल्या एकवटांसो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू Argantuka Somian Jesus. Argantuka Somian. Argantuka Somian Jesus. Argantuka Somian. Mahimatuka Somian Jesus. Mahimatuka Somian. Stutituka Somian Jesus. Stutituka Somian. Pranamtuka Somian Jesus. Pranamtuka Somian. Mantuka Somian Jesus. Mantuka Somian Jesus. Vaibhavtuka Somian Jesus. Vaibhavtuka Somian Jesus. Aradantuka Somian Jesus. Aradantuka Somian. Namaskartuka Somian Jesus. Namaskar Somian Yeshuve stotra 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 Yeshuve vandane Yeshuve vandane Yeshuve vandane Yeshuve vandane Yeshuve vandane Yeshuve vandane Yeshuve aradhane Yeshuve aradhane Yeshuve aradhane Yeshuve aradhane Yeshuve mahime Yeshuve mahime Yeshuve mahime Yeshuve mahime Yesu namma devare Yesu nanna devare Yesu Davida putrare Yesu pangaltukare Yesu namma devare Yesu nanna devare Yesu Davida putrare Yesu pangaltukare namma mele daye toriri namma mele daye toriri ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 आमच्या मोगाळ सोम्याक आराधन करून थोडी आराधनाची मागणी करून आमचो मान सोम्या थंय आमी दाखोवया. सोम्याचें हें भोव वर्तें नीज आनी खरें आजारपण वळखून ताका आमच्या काळजांतावन उगडीक आमी पाठोवया. तुमची जबाब आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. उंड्या रुपार कोरोसू आजाराच्या जेजू दैवीक वैजा. आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू. या पवित्र येवकरिस्तांतावन
तुजी मोगाची दिश्ट आमचेर घालून आसच्या जेजू सोम्या आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमा सोमेस्तांक भलायकी दिवच्या दैवीक वैजा आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू दाकोडकारांक गुण केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू केप्यांनी आयकाशें केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू मोन्यांनी उलयशें केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू तोंट्यांनी सलाशें केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू मेल्ल्यांक जीवन केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू शतपतीच्या साकराक गुण केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू जायराच्या दुवेक बरें केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू पेद्रूच्या सासू मायेचो ताप गुण केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक बरें केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू जल्मान कुड्डो जावन आसल्या बार्तिमेवाक दिश्ट दिल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आर मारलेल्या गुण केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू विधवीच्या पुताक जीवन केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू देवसराच्या बांदपासांतले सुटका दिल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आपोस्तलांक वादळांतले बचाव केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आकुडलेल्या हाताच्याक बरें केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू बेसायदाच्या कुड्डियाक दिश्ट दिल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू गेनेजरांतल्या पिडेस्तांक बरें केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू लाजराक जीवन केल्ल्या सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू बाबा भयणीनो तसो पदवेदार शक्तिवंत सोमी ह्या भोव पवित्र येवकरिस्तान तो आसा तो ह्या येवकरिस्तांत आसा मात्र न्ही तो आसा आमच्या काळजांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत हर एका दिसा तो आमचे सांगाता मेटां काडटा देखून ह्या सोम्याचें आजारपण वळखून आमी गावया गीत ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಯೇಸು तुम्ही रवया ताळयो पेटोवन हें गीत आमी गावया ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಇರುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ
ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವೋ ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವೋ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Devace utor am aikovia Vangelie sa Mateva प्रमाणे जेजू तांचो बाई सरून फुडें वेताना दोग कुड्डे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर म्हणून बोब मारीत आयले. तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सशी आयले. तवळ जेजून तांचे लागीं विचारलें, हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात? तांणी जाप दिली, वय सायबा. तवळ जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हळें, तुमच्या बावडता प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. जेजून तांकां कठीण ताकीद दिवन म्हळें, सतराय हें कोणाकच कळना ये. पूण ते गेल्लेच सगळ्या त्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. आमी बसया. एक दोन सवालां विचारूंक कशी व्हरता. हांगासर आसची तुमी कोणी पिडा जाय म्हूण मागची आसात गी? पिडा जाय म्हणून ना, कोणी पिडा जाय म्हूण मागनात. तुमचे मागीर कोणी हांगासर कसली पिडा नासली आसात गी? खंयचीय पिडा ना म्हज्या जिणेंत तसलें आसात गी? म्हाका सगळ्यांक भावा भयणी न्हू, एका ना एका तराची पिडा दोसता.
थोडे फावटी पळय आमच्या जिणेंत एका पिड्येचेर आमी जैत व्हरतना मागीर हे पिडा सुरू जाता न्हय गे हे पिडा आखेर जाली म्हणटा आसतना हांव त्या पिड्येंत बरो जालो म्हण मागीर हे पिडा थोड्या पिड्यांक वकात ना आनी थोडे मनीस वकात नासता तांच्या पिड्ये वेळार मरतात थोडी मनशां तांच्या पिड्ये वेळार आर्थीक रितीन असहाय्यक जावन पिड्यांक वकात करूंक सकनासतना मरचीं आसात आनी आमी पळयता आमच्या गांवांत बोऱ्या सामार्या घराचे मनीस हेरांच्या पिड्ये वेळार आदार दिवचे कितलेशे जाण आसात संपूर्ण आमच्या फिरगजांनी आसो मेडिकल फंड आमी पळयता मस्त फिरगजांनी आसा मेडिकल फंड आसा फिरगजांतल्या पिड्येस्त भावा भयणी आदार दिवचो हांव वायट हावजांत थंयसर आत्मी निर्देश जावन आसा आनी थंयसर हाडटले आमी कोणाक हाडटा पळय ते बरे भलायकेचे न्हय पिड्येस्त मनीस मस्त जावन तकल्यांत समानात उरले आनी खंयसर आसचे ते मार्गार आसल्ल्यांक व्हरचें आसा आतां थंयसर 130 जाण आसात पिड्येस्त मनीस थंयसर आसात आनी तांची कितल्या अपुर्बान थंयसर सेवा करचें हांव पळयता हर एका दिसा जावं दी थंयसर आसचे ट्रस्टीज कोरीन बाय आनी हेर जावं बरो थंयसर आसची नर्सां कामाची आनी हेर कितल्या अपुर्बाची सेवा आनी ती जाल्यार एकामेकाक दिवचो तांणी आदार तुमी मदर तेरेसाच्या कॉवेंतां वसा उरली कॉवेंतां बरी ना म्हणून सांगिना आमच्या वायट हावजाच्या कुशीनच थंयसर लिटल सिस्टर्स ऑफ दी पुअर एक आसरो आसा त्या सिस्टरांनी थंयसर ह्या पत्तू मलगडी मनशां आसा तांची करची सेवा हांवें चडपटी वचून पळयल्या मदर तेरेसाच्या कॉवेंतां वचून पळया कितल्या अपुर्बाची देखून असले बऱ्या मनाचे मनीस आसात देखून भलायकी भावा भयणीनो देवान दिल्लें एक मोलादीक देणें भलायकी गेल्ल्या वेळार मात्र आमकां समजता भलायकी एक मोलादीक देणें म्हणून आज भलायकी म्हज्या दुडवान आनी म्हज्या अधिकारान आपणावंक जायना म्हज्या लागीं कितलोय दुडू आसूं बरो कसली पदवी आसूं बरो पूण म्हजो दुडू आनी म्हजी पदवी म्हज्या पिडे वेळार म्हाका उपकारा पडना थोड्या फावटी दाक्तेरान आज सोडिल्लीं मनशां कितेंय करूंक साधना तुजें आखेर जालें म्हूण सांगली मनशां आमी पळयता तसलीं मनशां तांच्या वा हेरांच्या बावार्थान हेरांच्या मागण्यान बरी जाल्लीं आसात कितलेशे जाणां कितलेशे तकले आसात हांवें आतां सांगलें वायट हावजान थंयसर आसची आमची ट्रस्टी कोरीन रस्किना तिका पयलें कॅन्सर जाल्लें ब्रेस्ट कॅन्सर ताचे तोंड बरी जाल्या उपरांत बोन कॅन्सर आनी ती म्हाका म्हणटाली तिणें चुकोवन एक मुणी किमो काण घेवना रेडिएशन तिणें केलां किमो काण घेवना आनी तिच्या त्या भलायकेचें सूत्र खंयचें हांवें तें सोदून काडलां आनी जायत्यांनी सोदून काडलां तिचें मागणें भावा भयणीनो मागणें पोरू डिसेंबराच्या 29 2 दिसां आदीं म्हणाली आमी मीस वील हॅव मास एट 7 o'clock म्हणाली 29 7 वरार आमचें मीस करया राती 11 वरांचें आराधन म्हणाली का लागी म्हळें कित्याक म्हण आराधना सोंपता आसतना 9 वर्स सुरू जातना 9 वर्स आमी आराधना सगळें आमी आरंभ करचें म्हणून जायत म्हळें हांवें मी 7 वरांचेर केलें 11 वरांचेर आराधन केलें 6 बारांचेर आराधन मुक्त जालें 12:30 वरार भावा भयणीनो तुमी पात येवची ना ही तिसय वांजेल काण येवन आराधनाच्या कुडा गेली आनी सगळी रात सकाळीं 6 वरां मसत मागणें करून बसली म्हाका साधना सीदा सांगता हांव त्या रितीन मागणें करूं हांव सड्ड म्हळ्यार 1 वर बसान मागणें करून ही तेडोपटीन 6 वरां 5 वरां 3 वरां तें जावन आसा मागण्याचें बळ भावा भयणी आनी ते म्हणटा आज म्हजो संस्थो चलता जाल्यार कोणाच्या दाना वरवीं न्ही खाली तो मागण्या वरवीं आमचो आदलो DC पटी थंयसर आयलो ती म्हणटाली म्हाका 1 वर थंयसर आसलो गी आनी तांची वेवस्था आनी पळोवन म्हणलो गी असल्या मानसीक पिडेस्तांक एकल्याक आमकां सांबाळूंक साधना तूं कशें सांबाळटाय आनी ती म्हणाली गी DCक म्हाकाय सांबाळूंक जायना केवल तें मागणें मात्र हांवें करचें त्या मागण्यान मात्र आज ह्यो संगती जातात देखून भाव भयणी थोडे फावटी दाक्तरांनी जायना म्हूण साडल्यो थोड्यो संगती आसात वा पिडां आसात एकल्याच्या बावार्थान वा मागण्यान बऱ्यो जावच्यो आसात देखून पिडेत हांव सुटका जोडूंक आनी भलायकेंत आसूंक फकत संवसारांत आसच्यो वाटो पावनात बगार
भलायकेचो दातार जावन असो सोमी आसा आमचो देव आसा ताच्या लागीं आमी वचोंक जाय कित्याक तो आमचे गाय गूण करता तो आमचे गाय बांदता तो आमच्या गायांक वखद लायता भाव भयण सोश्ट आमच्या जिणेंत कितलेशे फावटी आमी अनुभव केला आमच्या जिणेंत सोडवणें जाल्ल्या वेळार थोड्या पिड्या मरिपात आमी कंगाल जाल्ल्या वेळार सोम्या सरचेन बावार्थान गेल्ल्या वेळार ताणें आमची दुकां पुसुल्लीं आसात त्या पिड्येंतल्यान आमकां भायर हाडलें आसा पिडे विशयान भावा भयणीन देवाचें उतर कितें सांगता पिडा आनी बरवोस म्हणटाना आमकां पयिल्लें उडासणचो पवित्र पुस्तकांत जोब पत्रियार्क पवित्र पुस्तकांत लिखिल्लें पयिल्लें पुस्तक जावन आसा जॉबाचें पुस्तक उडासतोरा उत्पत्ती पुस्तक बरोवच्या 500 वर्सां पयलें जॉबाचें पुस्तक बरयलें आनी जोब एक पुस्तक कित्या खातीर बरयलें म्हणल्यार आमी जाणाव पिडा कश्ट मनशा जिवनाचो एक अविभाज्य वांटो पिडे वेळार देव तसो हात दिवन आमकां सांबाळटा देवाचेर विश्वास दवरून जिये म्हूण सांगच्या खातीर हें पुस्तक बरयलें आसा आनी ह्या पुस्तकान आमकां मेळचो मुख्य संदेश आसा देवान जोबाचेर हात दवरल्या वेळार ताचे दीस बऱ्या तरान चलल्या वेळार तो कशें चल्लो आनी ताच्या जिवनांत पिडा आयिल्ल्या वेळार ताची साल कितें जावंक पावली हें चित्रण आमकां दिवचे खातीर आमी पळयता देवान ताचेर हात दवरल्या वेळार ताचेर आशिर्वादां घाल्ल्या वेळार जोब आंकारी जालो ना रागान फुटलो ना वा देवातान पयस केलो ना देवाक तो लागीं आसलो आनी ताच्या जिवितांत एका फाटल्यान एक कर्गां आयिल्ल्या वेळार थंयसर सोडवणें जाल्ल्या वेळार पिडा आयिल्ल्या वेळार सर्वच ताणें उगडायल्या वेळार तो देवाक दुरचालो ना बदलाक देवाक तो चिडकोन रावलो भाव भयणीन ह्या रितीन चिडकोन रावलो तो म्हणालो देवान दिलें देवान वेलें अर्सलें जावं ताचें नांव देखून जोबाचें पुस्तक आमकां सांगता भलायकी आसतना आमचे संगी आसो देव आमच्या पिडे वेळारय आमच्या संगाता आसा थोड्यांनी तांची पिडा सोशी रीत पळया तांचे मुखामळ पळयता सोश्ट आमकां बगता कसलें एक दैवीक बोळ दैवीक सकत तांच्या लागीं आसा म्हणून जर आमच्या पिडे वेळार आमच्या आंतोळा लागीं कोणी येना जाल्यार ताचो अर्थ कितें हांव बरो आसतना म्हज्या जिणयेंत बरे दीस आसतना हांव जियेली ती जिणी सारकी ना जर हांव बरो नातलेल्या वेळार म्हज्या आंतोळा लागीं कोणीय येना जाल्यार ताचो अर्थ म्हज्या बऱ्या दिसा वेळार हांव बरेपणान चलोवंक ना देखून हांव कितें जावं ना सांगी म्हणलें तें म्हजी पिडा दाखोवन दितालें कीर्तन 107 आमकां सांगता आपल्या कश्टांत तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी तांच्या आकांतांतली ताणें तांकां निवारली आपलें उतर धाडून ताणें तांकां बरी केली तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो देखून भाव भयणीनो देव आमकां सांबाळटा मात्र न्ही ताच्या लागीं आमकां गूण करची ती दैवीक सकती आसा इसाया प्रवादाच्या ग्रंथांत 38व्या अध्यायांत आमी वाचता सर्वेस्पर आपल्या मनशांची जतनाय करता ती जियेतलीं आनी तांचे थंय आसा तें सगळें ताच्या आत्म्या वरवीं ती जियेतलीं तूं म्हाका बरो कर आनी म्हाका वाचोवंक दी पळय म्हजी कोडसाण सुखांत बदलता कित्याक तुवें म्हजो जीव नासाच्या कोणांतलो राखलाय देखून पिडेस्तांक बरी भलायकी आनी दणसातल्यांक जिवान बरोवंक देव आशेता हें इसाया प्रवादी आमकां सांगता जायराक जेजू काले म्हणालो तुवें सतमांतल्यार मात्र पुरो तुजी तूं बरी जातली देखून असलो भावार्थ आमच्या पिडे वेळार आमच्या देवा तें आसूंक जाय तर भाव भयणीनो आमच्या पिडांक कारण कितें सगळी आमी विविध तराच्या पिडे वरवीं कश्ट जाता कारण कितें थोडी कारणां हांगासर बरी येयल्यांत मोटव्यान सांगूंक खुशी व्हरता पयल्यान खाणा जेवणांत पिवनांत नियंत्रण ना जाल्यार हांव पिडेस जाता म्हज्या खाणांत म्हज्या जेवणांत म्हज्या पिवनांत म्हाका नियंत्रण ना मेल्लें पुरा खाता म्हाका रुसता म्हाका जाता म्हूण चिंतून हांव खाता तो कंडी जावन म्हजें जिवीत आसा पळय पिडेच्या त्या तोंडाक हांव उक्तें करून दवरतां म्हाका म्हजो एक धाकटेर आसलो म्हाका अल्सर जाल्ल्या वेळार मुडीपुतान हांव गेल्या उपरांत कणाचेर गेल्या उपरांत म्हाका अल्सर जाल्लें आनी तो म्हाका धाकटेर म्हणटालो फादर फॉलो दीस वन प्रिंसिपल वॉट एवर गूड फॉर युअर टंग मे नॉट बी गूड फॉर युअर सिस्टम फॉलो दीस प्रिंसिपल नो नीड टू कम हियर कितें तुका रुसता पळय
तें तुज्या कुडीक वर्गना जावं पुरो देखून हें तत्व तूं फॉलो कर हांगा येवची तुका गरज पडची ना. मस्तपडी पळया भाव भयणीनो, म्हज्या जिबेक रुजता म्हणून जीब आसा काल एक ल्हानसो कुडको सगळ्या म्हज्या जिबेचेर थंयसर टेस्टींग स्पॉट्स ना थोड्या जाग्याचेर मात ल्हानसो तो कुडको आनी ती रूच पळया ती सागच्या खातीर पळया म्हाका तें रुचलें म्हाका तें बरें जालें म्हणून हांव खातां ओरबोस लागल्या भशेन खातां आनी ताचो परिणाम जावन हांव पिड्येस जावंक साद आसां. दुसरें फावो तें जेवण खाणना वा तुज्या खाणांत पौशिकांश ना विटामीन ना प्रोटीन ना तवळ पिडे वेरो झुजची ती सकत तुजें लागचें ना. तुज्या खाणांत जर विटामीन ना प्रोटीन ना तूं जंक फूड खाताय मार्गात नासलें तें खाण खाताय तें तुका भलायकेक पुरक न्ही. आफ्रिकांत असल्या गांवांत आमी पळया सोमालियान थंयसर आसच्या भुरग्यांक पळयतना बेजार जाता. तांची पोटां ती पाठीक लागल्यान आनी तांच्यो बऱ्यो पुरा वयर पडल्या कित्याक फावो तें जेवण खाण तांकां थंयसर ना. तिसऱ्यान सतराय आनी जागृतकायाची निर्लक्ष केल्ल्यान बेजबाबदारच्या वर्तनान जर म्हाका लिव्हराचे प्रॉब्लेम आसा ते प्रॉब्लेम आसून हांव सोरो पियेता काल म्हणचें नाका. म्हाका लिव्हराचे प्रॉब्लेम आसा ते जाणा आसून डॉक्टरान सांगलां म्हाका सोरो पिये नाका नाका जायना तुका ते जाणा आसून हांव पियेता. जर म्हाका कोलेस्ट्रॉल आसा तें जाणा आसून हांव वरी एका दिसा फ्राय केल्लें खातां हाका म्हणटात बेजबाबदारी. चवथ्यान दुडवा आशेन खाणा पिवनाच्या वस्तूंक जिवाक मारेकार कशें तसलें घाल्ल्यान थोडे कडेन पळया हांवेंच पळयलां पूण खंयचो गांव म्हूण सांगिना हेंच बोंतोणी बरी रांदवई जावचे खातीर कॅमिकल घालतात. पयलें बियांक घालतात कितलोन वयर येता आसतना थंयसरी घालतात ताच्या उपरांत त्या सगळ्या त्या झाडाक घालतात आनी थोडे पटी तेंच कॅमिकल भाव भयणीनो आमी खाता. थोडे पटी पळया डायरेक दूद दिता आसतना डिग्री बरी जाय म्हणून घालून घालून बरशितात पळय थोड्यान युरिया घालचें आसा. हांव हांगासर विगार जावन आसतना कोणी एकल्यान युरिया घालें दुदाक आनी डिग्री आहा पळय ती अशी मारपाट येयली एक डिग्री जाय म्हणून पळया कोणा कोणाचो जीव कोडोंक तयार आसा. पंचवें नितळ वारें नितळ उदक नितळ खाण ना जाल्यार मार्गात देगेन आसलें हांव खातां कालें जायत मार्गात देगेन आसलें खातां. तेंच तेल भाव भयणीनो आज भाजलें तेंचें तेल उडयनात तें दवरतात फाल्यां परतो त्याच तेलान भाजचें परत त्याच तेलान भाजचें कालें जाता. मार्गात देगेन आसचें हांव खातां. थोड्या हॉटेलांनी भितर गेल्यार कळटा सगळें बरें आसता चुकून म्हणी हांव किचनाक गेलो जाल्यार भितरली परिस्थिती कळटा आनी भितरली एपडी परिस्थिती पळयला मागीर सासनाक कोणी एकलो हॉटेलां वचना. तें कदाळ हॉटेलाचें खातां रुचता म्हूण खातां पूण तें भलायके पुरक गी म्हणलें तें हांव पळयना. सवें जाय परतें एक्सरसायज व्यायाम हांव करिना जाल्यार एक्सरसायज हांव करिना व्यायाम हांव करिना जाल्यार तवळ खंडीत हांव पिड्येस जाता. भाव भयणीनो फाटल्या हप्त्यांत आमच्या देशचेंत आमचो मोन्सिंजर एलोशियस डिसोजा आमच्या मंगळूर देशचरित्रेंत पयले फावटी एक याजक 100 वर्सां जिवोवचें. हो याजक आजुनूय बरो आसा 100 वर्सांचे भलायकेचें धेणें ताच्या लागीं आसा. आतां जुजेवास हो मानतो आसा 96 वर्सां प्राय तो पडलो आनी त्या वेळा मसूर एका दिसा भायर वॉकाक तो वेतलो. थोडे आसात 60, 70, 80 वर्सां प्रायर मंदिरेर आसात पूण हो याजक आमचो मोन्सिंजर एका तेंपार विगारचेर तो आसलो. आजुनूय ताची सगळीं कामां करूंक शकता. आजुनूय तो ताच्या लॅपटॉपाचेर एक संगती करूंक शकता. मिसाक तो येता थंयसर कपेला मिसा येता जेवणाच्या कुडाक मातूच वचना याजका सांगता मेळटा. कारण कितें एक ताच्या जिवनांत ताच्या खाणा जेवणांत ताणें एक नियम सांबाळ्ळें नीत सांबाळ्ळें आनी दुसरें एका दिसा 1.5 वर तो चलतलो बरो आसता म्हण आसा पडच्या पयलें एका दिसा 1.5 वर. सतवें जर म्हजेर मानसीक वत्तड आसा केदाळें टेन्शन म्हाका केदाळें टेन्शन आसा जाल्यार टेन्शन हांव वयतां टेन्शन तें रिलीज करूंक म्हाका गोत्तू ना. म्हज्या मोतींत केदाळें नॅगेटीव चिंतनां आसात नकारात्मक चिंतनां म्हणटा म्हाका पिड्येस्त करतात.
आठवें वायट सवयो चिंत्या हांव सिगरेट ओडटां भाव भयणीनो ती सवय म्हाका आसा मधू खाता तंबाखू खाता सोरो पियेता ड्रग्स पियेता भाव भयणी हें सगळें म्हाका पिडेच्या त्या संवसाराक म्हाका आपण व्हरतलें. नवें एडिक्शन टू मोबायल थोडे फावटी पळया आमची जिणी आमी समजून आसली 5-6 वरां आमच्या मोबायलाक एडिक्ट जाता. त्या मोबायलांतल्यान म्हाका सामकें रेडिएशन घेतलें आमी चिंतिना. त्या मोबायला मरेपाक म्हज्या जिवितांत जावची ती बदलावण वा बोंगोस्तोड कितें थंय म्हाका पिडेक वळोवक करता. देखून भाव भयणीनो ही मुख्य कारण जावन आसात आमच्या पिडेक. तर पिड्यांतली सुटका जोडूंक आमी कितें करी जाय? पयलें देवा लागीं पेल्या लागीं म्हजे लागीं आनी प्रकृती लागीं आमी राजी जाय जाय. हांवें देवा लागीं राजी जावंक आसा, म्हज्या पेल्या लागीं राजी जावंक आसा, म्हजे लागीं राजी जावंक आसा, म्हज्या प्रकृती लागीं हांवें राजी जावंक आसा. हांव चकडां सांगता अविधेय जावचें न्हय हांवें विधेय जावन जियोवचें. दैवीक सतां आनी मौल्यां कितें आसा ती हांवें पाळचीं. इजाया प्रभुच्या ग्रंथांत 33व्या अध्यायांत 24 वळीन आमी वाचता. थंय वस्ती करतलो कोणूच हांव पिडेस्त म्हणचो ना. थंय वस्ती करतल्या लोकांचो गुन्यांव बक्षितलो. भाव भयणीनो आमची लढाई, आमचें झगडें, आमचो मोसोर, आमचो राग, आमचें फारीपण, बोगसणे दिनांतलें आमचें जिवीत आमकां हर एकल्यांक पिडेस्त करता. कोण रागान जियेता, बोगसणे दिना ताच्या जिवितांत पळया मस्त तराची पिडा येता. तकलेची पिडा जावं पुरो, काळजाची पिडा जावं पुरो, न्हिदेची पिडा जावं पुरो. देखून बाबा कित्या खातीर तो राग, कित्या खातीर ती तो जिद्द, कित्या खातीर ती लढाई, कित्या खातीर हांव बक्षिना म्हणलो तो मनोभाव. केदाळा हांव बक्षितां तवळ खंडीत जावं म्हज्या जिवितांत हांव बऱ्या भलायकीन आसलो. दुसऱ्यान भलायकी शेतांत कितें बरें आसा ताचो उपयोग आमी करया. खंडीत बावार्थ मागणें गरज. हांव मागणें पाती येता, बावार्थी पाती येता. पूण बावार्थ आनी मागणें सर्वच म्हूण चिंतून म्हज्या पिडे वेळार हांव दाक्तेरां सरचें वचना वा वकात घेना. तवळ म्हाका कश्टार घालचे दीस आसोंक पुरो. चिंत्या कोण एकलो बरें कर म्हजे खातीर मागणें करता. आमी म्हणटा ब्रदर म्हणून बारी बरें मागणें करूं दी. आनी ताणें मागणें केलें हांव पाती येता. तूं म्हणटा तूं गूण जालाय, तूं गूण जालाय. ब्रदरान सांगलें न्ही की तूं गूण जालाय म्हणून. ताच्या उपरांत हांवें काणगेच्या वकाती हांव सोडटां, डॉक्टर लागीं वेचें रावतां, तपासणी करचें रावयता हांव. असो परिणाम निमाणें हांवेंच भोगा जाय. त्या ब्रदरान तुवें गूण जालाय म्हूण सांगलें जाल्यार पातये भाव भयणी ना म्हणना. डाक्टरा लागीं वच, तपासणी कर. आनी डाक्टरान जर सांगलें तूं गूण जालाय, बारी बरें. देखून मागणें बावार्थ हें सकडी गरज ताचें सांगाता. दाक्तेर वैद्यकीय सेवा आनी वकात कितें देवान आमकां दिलां थंय आमकां गरज म्हणलें आमी समजोवया. आमी सकडी दिमी केल्या आमकां मस्त वेळ ना ह्या मुखल्या मागण्याक. जेजू आमकां सगळ्यांक बऱ्या भलायकी तो आपयता, बरी भलायकी दिवच्या तो आशयता. कित्याक तो म्हणटा या म्हजे सशी समेज तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन ववयतल्यान आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. कोणाक दिमी घालून साद आसा तांणी दिमी घालची, कोणाक दिमी घालून साद ना तांणी उबें रावचें वा बसचें. आनी गांवचें गीत जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका जेजू आपयता. एवकरिस्त जेजूक आमी पळोवया आनी ताचें आपोवणें आमी ह्या गितां मरिपा स्विकार करया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका कोपांत आपल्या. जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता, तुका आमची पुस्ता, धैर्यान आमकां भरता.
आमची पुस्तक धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यार जेजू लागीं आसा खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपान तापल्या बाबा भयणीनो कोणा तुमकां लागीं येजय म्हूण बघता जेजू सरशीन येजय म्हूण बघता ताका लागीं येयात हांगा वयरी येवेत जेजू लागीं रावून आमी मागया कोणा पुरा येवंक जाय म्हूण बघतात आनी येवेत सकलाय रावयेत थंयसर कॅमेरा आसा जागृत करात पिडे शिडे वेळा जेजूक उलो दिल्या पिडे शिडे वेळा जेजूक उलो दिल्या कोणी तुझांनी भेदभाव नासता भलायकी ताची वाटी दिता कोणी तुझांनी भेदभाव नासता भलायकी ताची वाटी दिता बाबा भयणीनो जेजूक आमी पळोवया येवकरे सांगतो आसा तुमकां खंयच्योय 3 गरजो आसा तर तुमच्यो जावं पुरो एरांच्यो त्यो जेजू पळोवन भेटया ताका सांगा जेजू ह्यो म्हज्यो 3 गरजो हांव तुका भेटयतां आयच्या वाचपान हांवें आयकल्ल्या प्रकार त्या कुड्ड्यांक तुवें दिश्ट दिली आपूण दिश्ट दिली सोम्या आज त्याच बाबार्थान ह्या पवित्र तळाक हांव आयलां ह्या पवित्र तळार आसून तुजे मुखार दिमी घाल्ल्या वेळार जेजू ह्यो म्हज्यो गरजो तुका भेटोवच्यो स्विकार करून जेजू लागीं मागया मौनपणी भाव भयणी मागया जेजूक पळोवन आमी मागया मोगळा सोम्या जेजू हांगासर आसच्या ह्या म्हज्या सर्व भावां भयणींक तुका हांव समर्पण दितां व्हडा बाबार्थान जेजू आज तुजे मुखार थंय आयल्यांत व्हडा बाबार्थान जेजू तुजे सरशीन थंय आयल्यांत व्हडा बाबार्थान जेजू तुजे मुखार दिमी घालून तीं आसात आनी व्हडा बाबार्थान ताच्या काळजांतले अक्कलास तांच्या जिणेच्यो गरजो तुका भेटयल्यात सोम्यान जेजू तांकां तूं आयक सोम्यान जेजू तांकां तूं पळय सोम्यान जेजू तांची दुकान तूं पुस सोम्यान जेजू तांकां भलायकी दी सोम्यान जेजू तांकां सवकासाय दी तांकां बरेंपण दी जेजू ताच्या कुटुंबाक तुजो आशिर्वाद दी जेजू आज कितें बरें आशेवन ह्या पवित्र तळाक तीं आयल्यांत तें सर्व बरेंपण घेवंक तांकां फावो कर अर्गां तुका जेजू 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 हालेलुया 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 पवित्र उदाक तुमचे शिंपडायत आसतना सोम्याचो आशिर्वाद आमी मागचो येवकर जातलो जेजू आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिवं दी म्हूण मागया आनी येवकरेसाचें गीत आमी गावया येद्या व्हडा साक्रामेंतां येद्या व्हडा साक्रामेंतां
Salomecea Răscălniștea Bavartace Mărtiria Să-și mapa Să-și-ți bunda Îlasani Stutiza Potvim maima Să-sna E castarea Îrsita Tu adorai cea spirita Să-mi Navarta Amin. Pratuya देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen. कष्टा दुःखात पिडे शिडे वायटान संपडोन वळवळटा रिते जिणे तुझे विणे तुझ मोजेदाय सर्गी देणे जिणिये दासा कद बेजाराय ना समाधान तुझे शिवाय दुःखा मुझी पुसून तू काढ मुझे संगी सदांच तुरा मुझा जेसू मोगाळ जेसू चिडियेन मुझ्या बेगीनच तूं ये म्हाका तुज्या गोपांतली पळय मोगान मुझ्या पोटलून तूं धर मुझ्या जेसू मोगाळ जेसू मुनियेन मुझ्या बेगीनच तूं ये संतोषान उल्हासान गीता गायना तुझे पावल्या अर्गा पटून काया बली भेटून जमल्या
तुझेच शिपावल्या वर्गा पडोकाया बली भेटून जमल्या आता बडकाता सोम्या परता काकूळ तमची प्रार्थना वर्गा पडता आदरालिता शांती तुझी माता शांती तुझी माता संतोषान उल्हासान गीता गायना तुझेच शिपावल्या वर्गा पडोकाया बली भेटून जमल्या संतोषान उल्हासान गीता गायना तुझेच शिपावल्या वर्गा पडोकाया बली भेटून जमल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोबे आसू तुमचे सोबे आसू. बाबा बहिणीनो, सांजुजे वास बापाच्या या पवित्र तळार या पून शेतांत आमी आसा. आमी हांगासर आयल्या जाल्यार खंडी जावन आमच्या जिणयेंत एक ना एक इराद आसतलोच. पूण आमी जाणाव ही सुवात पवित्र. जुजेवासाच्या कश्टांच्या वेळार देवान ही सुवात पवित्र केल्ली आनी ह्या सुवातेर आमचो जायत्यांचो अनुभव जावन आसा. कितें बावाडटान हांव मागतां तें देव सांजुजे वास बापाच्या मजते मरिपात आमकां फावो करता. देखून ताचे मरिपात आमची मागणी सर्गीं बापाक आमी उबारुया. आज आख्या पवी सभेंत युव जाणांचो पातुरोन जावन असो सांजुआंव बॉस्को हाचें स्मरण आमी करता. तो ताच्या जिणयेंत वाट चुकलेल्या युव जाणांक समजलो आनी तांचो ताणें मोग केलो, तांकां सांगात दिलो आनी एक नवें जिवीत तांकां दिलें. आज आमच्या युव जाणांक आमी अर्थ करया, आमच्या युव जाणांक आमी समजोवया, आमच्या भुरग्यांक आमी मागया. आमी थंयसर मिसाक न्हेसता आसतना बाब संतोश म्हणालो येवच्या म्हयन्याच्या 22 तारखेर आमच्या मंगळूर दिसाच्या लागीं 800 युव जाणां एका रातच्या विजिलाक हांगासर सांगाता मेळटात. सकयल मुडी पुतावन पुरशावान तेरसान हांगासर येवन सगळी रात मागण्यांत नियाळांत आटोवांत करशितले. खंडी जावन भाव भयणीनो, आमच्या युव जाणांक आज देवाची ती रूस आसा, पवी सभेची ती रूस आसा, देवाच्या उतराची ती रूस आसा. देखून आमच्या युव जाणांक आमी अर्थ करया, तांकां प्रोत्साह दिया आनी आमी तांचे सांगाता आसा म्हणलें आमी दाखोवया. आनी आयच्या दिसा विशेश रितीन आमच्या युव जाणां खातीर मागया. ह्या मिसाचें बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्याक देवाचो आदार विसारया. आमच्या पातकांची दूख धरया, देवा लागचें बोगसणें मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवो सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया
सोमियांका Kristaka kutkar, Kristaka kutkar, Somiyanka kutkar, Somiyanka kutkar. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सांजुजे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळिकायची जिणी जियोवन तुज्या परजेक देखी बरीत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळिकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आदल्या दिसांचो उगडास करा. त्या दिसांनी तुमकां देवाचो उजवाड मेळटस. कश्टांचे व्हडेक झूज तुमी झुजल्यात. एक वाटेन सोमेस्ता हुजीर निंदा आनी दगदनी तुमी भोगली, आनी एक वाटेन तसले कश्ट सोंसतेल्यांचे सांगाती तुमी जाल्यात. बंदेंत आसलेल्यांच्या कंती दुखांत लेगून तुमी वांटो घेतलो, आनी तुमचे आस्त बदीक लुटून व्हरूंक तुमी संतोशान सोडलें. कित्याक ताचे प्रास चड बरी आनी शाश्वीत बाळटा तसली ग्रेस्तकाय तुमचे स्वाधीन आसा म्हूण तुमी जाणा जाल्यात. तर आतां तुमचें दैर सांडी नाकात, कित्याक ताचे वरवीं तुमी एक वर्तें इनाम जोडतेल्यात. देवाची कुशीक कर ताणें बसयल्लें जोडूंक तुमी पावा जाय जाल्यार सोंसणीकायेची तुमकां आनिकी गरज आसा. कित्याक थोडोच काळ उरला आनी येवचो आसा तो येतलो. तो गळाय करचो ना. म्हजो नितीवंत मनीस बावार्थान जियेतलो, पूण तो पाटी सरत जाल्यार म्हाका तो मानवचो ना. पूण तुमी पाटी सर नास जातल्या भितरली न्हय, बागार बावार्थ आसून आत्म्याचे तारण जोडून घेतल्या मदलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव आनी बरें आदार. तेदना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो तुजो संतोश. तेदना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक बागयतलो. श्लोक. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुझे जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विश्वास दवर. तोच तें चलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण फांत्याच्या उजवाडा बरी, तुजें नितीवंतपण दोनपराच्या वता बरी परजळ अशें करतलो. श्लोक. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. देवाक अर्गां. सात्वीक मनशाची पावलां सर्वेस्पर राखता. ताच्या साल समकणेक तो मानवता. निसरल्यारी तो पडचो ना, कित्याक सर्वेस्परस हात धरून ताका उखल धरता. श्लोक. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकांताच्या वेळा तोच ताचें भद्रस्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मानाच्या हातांतली तांकां वाटयता. श्लोक. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. Alleluia.
सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या कित्याक सर्गीच्या राजाचे गोठ ल्हानान तुवें उगाडल्याय हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून परत्यान म्हळें देवाचें राज ये परी म्हणयत एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता दीस वा रात तो न्हिदोन असो वा जागो असो तें किर्लाता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तो सुनेना भुंय आपल्या आस्तकीच फळ दिशें करता पयलें पालवी उपरांत कणस शेकी कणसान बदलली दानी पूण फळ पिकतस ते लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता तो म्हणूंक लागलो देवाचें राज आमी कित्याक सरी करयत वा खंयची वपार दिवन आमी तें चित्रावयत तें सासवाच्या बिया बरी म्हणयत मातयेंत उंपुल्ल्या वेळार ते भुंयत रोयलेल्या सर्व बियां कणा प्रास ल्हान पूण ओमतस तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या सावळेक गोंटेर बांदतात असल्या साबार वपारींनी लोकांच्या समजणे तेकीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतलो वपारी विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सकट तो सोडून सांगतलो देवाचें उतरये जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सडावत जावन आमच्या कुटुंबांत आमचो एक अपवाद म्हजीं भुरगीं म्हाका आयकनात वयगी म्हजीं भुरगीं म्हज्या मुठी भितर नात आमी वडिलां अशें सांगचें आसा हाका कारण कितें कड्डी जावन कारणां साबार आसतलीं पूण हांवें नियाळ केल्ल्या प्रकार ही एक 3-4 कारणां पयलें आमची एज गॅप प्रायसो अंतर वडिलां मदें आनी भुरग्यां मदें प्रायसो अंतर आसा थोडे फावटी भुरग्यांनी म्हणचें आसा काल मम्मी तुजें ओल्ड मॉडल तुजें तें जायना आतां बरें चलना तूं केदाळय आदलेंच उलयताय आदलेंच कोण एकलो भुरगो आपल्या बापायक सांगतलो डॅडी तुज्या असल्या चिंतमान बदलले तुजे तसले दादले आसल्यान आज आमचो भारत राष्ट्र तो प्रगती जावना पण आयच्या भुरग्यांचें तें चिंताप आनी उलोवणें पळया दुसऱ्यान तांकां समजूंक वा अर्थ करूंक आमी सलवाल्ल्यान मस्तपटी आमच्या भुरग्यांक अर्थ करूंक समजूंक आमी सलवाता गरजेचें सकट भाव भयणीनो आमी दिता बऱ्यांतलें बरें शिकप आमी दिता बऱ्या इस्कोलाक आमी धाडटा ट्युशन आमी तांकां दिता कोचिंग क्लासीक आमी तांकां धाडटा घरा कितें जाय जावं पुरो लॅपटॉप जावं पुरो बरें मोबायल जावं पुरो बऱ्यो वस्तू हें सकट आमी दिता आनी तांकां काम सयत आमी दिना पूण हें पुरो दिवन थोडे फावटी आमच्या भुरग्यांक आमी अर्थ करूंक आमी सलवता तिसऱ्यान आमचेंच चिंताप आमची आशा आमचें एम्बिशन तांचेर आमी तापयल्ल्यान न्ही जावं त्यो संगती ताका जाय गी वा ताच्या जिणेची लायन ती असली गी म्हणलें व्हरून पळयनासतना म्हज्या फ्रेंडाच्या दुवेन असले पाटां दिसल्यात वा असल्या रितीन ते मुखार गेलां देखून म्हज्याय दुवेक तशें जायत त्या रितीन आमी चिंतचें आसा कितें म्हज्या मतींतलें चिंताप
वा म्हजी आलोचन ते भुरग्याचेर तापची आसा. चवथ्यान आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तांचोच म्हणलो संवसार आसा उडासवरा, तांचोच म्हणलो एक संवसार आसा आनी तांचो संवसार जाणा जावंक आमी सुकोल्ल्यान जर भुरग्यांचो संवसार तूं जाणा जाताय अर्थ करताय बारी बरें. एका बोर्डिंगांत भुरगे आसले चडावत क्रिस्तांव भुरगे आनी क्रिस्मसा वेळार तांकां सकाळांक रजेर वचूंक अवकाश आसलो आनी सकाळी रजे गेले घरा गेले. पूण एकलो भुरगो सचिन म्हणलो तो मात्र घरा वचोंक ना, बोर्डिंगांतच रावलो. आनी हें त्या बोर्डिंगाच्या वॉर्डनाक समजलें सचिन म्हणलो भुरगो ताच्या घरा वचूना, ताका ताची आवय बापूय नातली. आनी ह्या भुरग्याक सचिनाक सोदून तो गेलो. आपयलें ताका जाप दिना कालें सकयल ताणो वयल्या माळयेक गेलो, खंय सोदल्यार सचिन ना. ताच्या डॉमेट्रीक गेलो थंय सरी ना, जेवणाच्या कुडाक गेलो थंय ना, खेळच्या त्या कुडाक गेलो थंय ना. निमाणें पुरा कडेन सोदता आसतना सचिन ताणें निस्सो मानसो आसा पळय ताच्या पोंदाक आसलो. पोंदाक वॉर्डन आपयलें सचिन भायर ये भायर ये भायर ये. तुमकां ना कालें म्हळ्यार कालें सांगल्यार तुका केक दिता म्हळ्यार कालें जेवण दिता म्हण सचिन भायर येवना. निमाणें तो वॉर्डनच त्या मानच्या पोंदाक गेलो. त्या वेळार सचिनाक संतोश जालो आनी वॉर्डना सांगात तो भायर येयलो आनी तो म्हणालो म्हजी परिस्थिती म्हज्या वॉर्डनान अर्थ केली. हांव खंयसर आसलो की ती परिस्थिती ताणें अर्थ केली. म्हज्या परिस्थितीक तोय समासम जालो. बाबयनीनो आमच्या भुरग्यांचो संवसार केदाळ आमी अर्थ करता इल्लें तिळण पळयता तांच्या संवसाराक तवळ त्या भुरग्यांक केदाळे आमी आमची कन्न घेवंक शकतले. आज पवी सभेन मानकरचो जॉन बॉस्को युवा जाणांचो पात्रोन तो युवा जाणां संगी जियेलो. आमकां मस्त जाणां युवा जाण म्हणटा इल्लें टेन्शन, पाद्रेपांकी टेन्शन, वडिलांकी टेन्शन. घरा पळया ती भुरगीं बऱ्या नासलीं, इल्ल्यो मिश्यो आनी पुटल्यो म्हळ्यार ताच्यान मागीर टेन्शन. तो कालें म्हणटा कालें करता खंय वता म्हण. पूण आमी पळयता युवा जाणांचो पात्रोन ताणें युवा जाणांचो मोग केलो डॉन बॉस्कोन. ताच्या जिणयेचो ध्येय जावन आसलो वाट सुकलेल्या आनी पाड वाटांनी चलतल्या युवा जाणांक पाटी हाडून तांच्या जिणयेक गरजाची नवी वाट दाखोवची हो तसो ध्येय. खंयच्या युवा जाणांच्या जिवनांत वाट चुकल्या तांकां परतून पाटी वाटे काडचे आनी तांच्या जिणयेक नवो ध्येय दिवन तांकां बऱ्या फुडारा पावोवचें. देखून तो कितें करता तांकां तो बाबा सारकें पळयता. ते पुरा मस्त पाड कामांनी आसले सगळ्यांक कितें डॉन बॉस्को बाबा भशेन तो पळयता. तांकां तो खेळोंक करता. पळया ताची रीत पळया दुसरीच. तांकां खेळोंक जाय आसलें तांकां खेळोंक तो करता. तांकां पंगडांनी आसाशें करता. हें ताणें पळयलें. तांकां पंगडांनी आसचें म्हळ्यार संतोश. तांच्या संगाता तो चलता. खंयसर ते वेताले तांच्या संगाता तो चल्लो. तांकां आयकतलो. मस्त ते उलयताले तांकां आयकतलो. थोडे फावटी ते रडताले आनी तोय रडतलो तांच्या सांगाता. डॉन बॉस्को रडतलो. विविध तरांचे तांकां आकर्शीत खेळ ताणें तांकां शिकयले. पूण खेळ आराम करता आसतना आनी संपयता आसतना एक ल्हानशें मागणें आनी पवी सभेची तोडी दोतून तो शिकयतलो. बेश्टें ताका खेळ दिनातलो. ते आराम करतना आनी संपोवच्या पयलें एक ल्हान मागणें आनी पवी सभेची वा देवाची इल्ली वळख ताणें. आनी अशें केल्ल्यान 1-2 वर्सां भितर हे वाट चुकलेले युवा जण लागीं 800 युवा जण ताचे सांगात आसले. 800 युवा जण. आनी आतां तांकां तो धरता. कशें तांकां तो सांजेची विद्या स्थळां उक्ती करता. इवनिंग कॉलेजीस आमी म्हणटा. तांकां शिकाप दिवची जिणयेक गरजाचें रातची इस्कॉलां तो सुरू करता. उपरांत दिसाचे टॅक्निकल इस्कॉलां एप्रेंटीस कोर्स वर्कशॉप तो आराम करता. अशें युवा जाणांक खेळा संगी बरी विद्या समोर तिची वळख आनी रूच आनी बरो फुडार तो दिता. केदाळा तूं तुज्या भुरग्यांक युवा जाणांक अर्थ करताय कंडीस जावन तो डॅडी वा मम्मी एक बॉस जावची ना. भुरगो म्हणचो ना म्हजो डॅडी एक बॉस ना. बदलाक केदाळा तुवें एक डॅडी मम्मी जावन तुज्या भुरग्यांक तुवें अर्थ केलाय डॉन बॉस्को भशेन आनी तांच्या सांगाता तूं रावलाय कंडीस जावन
वो डॅडी म्हज्या जिणेंत म्हाका गरजाचें सगळें दिवंक शकचो म्हणलें वा ही मम्मी ह्या रितीन म्हजो मोग करची म्हणलें तें उतर तांचें तयार येतालें. हाच्या सुवार्थेक भाव भयणीन आमी या हाची सुवार्ता शेतांतल्या बियांची ओपार आमकां दिता. तें बी मातयेंत घाल्ल्या वेळार तें किर्लाता. पयलीं आमी पळयता तें बी किर्लाता, उपरांत तें वाडटा, मागीर पालवी येता, मागीर कणस येता आनी कणसांत भरलेली दाणी येता. तें आयच्या वाचपांत आमी आयकलें. जर आमी एक भात वमताव जाल्यार तें किर्लोवन कणस आयल्या उपरांत थंयसर मस्त कणस येता. एका कणशींत कितलीं भातां आसतात सोडवणें? कितलीं भातां आसूं बरो एका कणशींत? 100 वयर. एका भाताच्या झाडार सदां कितली कणशी असतात? 4 या 5 न्ही गे. तर लॅक घाला एका भातां मरयपात 500 भातां. एका भातां मरयपात 500 भातां. आनी एक बीन तें किर्लोवंक जाय तर कितें गरज आसा? अवश्य जावन 4 संगती गरज आसात. पयल्या सुवातेर थंयसर बरी माती गरज आसा, थंयसर ईट गरज आसा, उदक गरज आसा, उजवाड गरज आसा. जर ह्यो 4 संगती ना जाल्यार तें बीं कितलेंय बरें जावं दी तें किर्लोवचें ना. चिंत्या हांव इल्ल्याच्या मातयेंत एक बीं घालतां आनी रांदपाच्या कुडांत किचनांत दवरता जाल्यार तें किर्लाना, तें वाडना. डॉन बॉस्को वाड चुकलेल्या युवजणां थंय तांचें थंय आसचें बरें पण भायर हाडूंक आनी तांच्या जिवितांत ताणें यथेश्ट फळ ह्या बिया भाशेन जिवच्याक तो सकलो. ताणें दिल्लो तो सांगात त्या युवजणांक जावंक पावलो त्या मातये भाशेन. ती माती त्या बियाक सांगाता धरता आनी डॉन बॉस्कोन दिल्लो तो सांगात पळया तांकां तो मातये भाशेन जावंक पावलो. तांकां आकर्शीत करता ते खेळ दुसरे खेळ तो करतलो आनी ते खेळ जावंक पावले एक उदक फुडार दिवची ती विद्या वा ते शिकपा जावचे ते जावंक पावले ईट तांचो फुडार बऱ्या करचे खातीर. आनी ताणें केल्लें तें मागणें आनी तांकां दिल्ली ती देवाची वळख तें जावंक पावलें उजवाड. अशें आमी पळयता हे युवजण पोलीस जाल्ले ते हिरो जाले, मार्गार आसले इस्कोलाक पावले, परपोळ आसले शिक्षीत जाले, बरबाद जाल्ले उंचाये चडले. आज ह्या वाचपांतावन वांजेलातावन आनी डॉन बॉस्कोच्या जिणेंतावन कितें आमी शिकया? पयल्या सुवातेर आमी वडिलां आमच्या भुरग्यांतय आमच्या युवजणांतय डॉन बॉस्को बरी आमी जावया. आज आमच्या भुरग्यांतय आमच्या युवजणांतय अगाध सकत आसा. कशें त्या बियांत अगाध सकत आसा की त्याच रितीन अगाध सकत आज म्हज्या ताब्यान आसच्या म्हज्या भुरग्यांतय आसा, म्हज्या युवजणांतय आसा म्हळ्यार आमी वळखून घेवया. देखून ती सकत भायर येवच्या खातीर तांकां आमी प्रोत्साहन आमी दिवया. ही पयली संगत. दुसऱ्यान आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवजणांक खंयच्या रितीन हांवें अर्थ करूंक जाय तें आमी शिकोवंक जाय. आज म्हज्या भुरग्याक, म्हज्या धुवेक, म्हज्या पुताक, म्हज्या युवजणाक हांवें कशें अर्थ करीत तें हांवें सोदून काडूंक जाय. म्हज्या कुटुंबांत केदाळ हांव म्हज्या भुरग्यांक अर्थ करतां, मस्त तें बऱ्याक पडटा आमच्या भुरग्यांच्या. तिसरें आमच्या भुरग्यांतय युवजणांत आमी चड सिरियस जावचें नाका. मस्तपटी आमी युवजणां वडिलां आमी सिरियस जावन आसता, तिका रागिश्ट आसता. कालिल्लें सांगता आसतनाय सिरियस आमी सिरियस जावचें नाका. ताच्या बदलाक आमी तांकां बरो वेळ दिया, आशया, कुशालकाय करया, इल्ले जोक्स करया, पोकाणां करया. तितून आमची ल्हान भुरगीं मोबायलांत ते मोबायल गेम्स खेळटात. म्हाका कांय इंट्रस्ट ना जावं बरो, पूण त्या भुरग्या सांगता हांव बसतां कोलो संतोश. थोड्या तेंपा आदीं 2-3 हप्त्या आदीं एकली मलगडी भयण म्हाका म्हणाली, फादर आमच्या कम्युनिटींत बळे म्हाका सकाळांनी भायर दवरला. व्हडलें म्हाका लेखिनान म्हाका बारी भोगता फादर अशें म्हणाली. हांवें सांगलें तूं जेवणान परत जावन कालें करता बाय म्हळें. जेवणान जावन हांव म्हज्या येतल्याक येता, म्हज्या रुमाक येता, म्हजेंच काम करता. म्हळें तूं एका कम्युनिटींत आसा, थंयसर इल्लें रेक्रिएशन म्हणलें आसा, तुका तें चड पसंद ना जावं पुरो, तांचे सांगाता मेळ तांच्या रेक्रिएशनाक. थंयसर TV म्हणली आसा, तुका ती चड तुका पसंद ना जावं पुरो, ती TV पळय. आनी अशें केल्ल्यान तूं तांचे सांगाता आसाय म्हणलें तूं दाखयतली. कांय भायर काम करतात थंय दुसरे आसा सकाळीं, तांच्या कामांत तूंय मेतेर जा. तुका इल्ली प्राय जाल्यार जावं बरो, पूण तुका इल्ली आसक्त आसाय म्हणलें त्या रितीन दाखय. आनी ती म्हाका एका तेंपा म्हणटा,
संगती मस्त बदलल्यात. केताळा भाव बेगिनीनो आमी ह्या रितीन यारा सांगाता बरसातांव यारा सांगाता एक जातांव तवळ त्यो संगती आमकांच बऱ्याक पडटा. देखून आमच्या भुरग्यांतय आगाध सकत आसा म्हणल्यार आमी समजोवया. आमच्या युवा जाणांतय आगाध सकत आसा. आनी हे डॉन बॉस्को समजलो आज वडिलां जावन आसची आमी तशेंच याजक आनी दर म्हयणी आज भुरग्यांतय आनी युवा जाणांतय अशी आगाध सकत ती भायर हाडूंक आनी तांकां बऱ्या त्या हुंसल्या पावंडा पावूंक जावं आमचें प्रयत्न. आमेन. बहिणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारोका आपल्या परजे खातीर सांजुजे वासान कतकतीक मोगान भेटयलें मागणें आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवालें. हे सुशेगूण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सजनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदी आसो. संतोश भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासा पासत आमी तुका दिन वाचतां. बावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगा जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवी सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या आदारान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचने बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी गायता. सर्वेस्पराचे
येता ताकाचे सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परींच्या वाण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवितेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवारी मरये देवाचे माये संगाती सांज जुजे तिचो पती भगवंत दमदूत भगवंत जुजेवास आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नाम पवित्र जावं, तुझें राज आमकां तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती कर. देवाची शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्याक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. पानांको 150 आणि 2 152.
पळताय आमार कृपे जरीन तुझ्या कुडी हत्म्या भुक्ता वयताय स्वारी केण्या तुझ्या येसुया काळजात या म्हज्या प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागी दिसा तुज्या पोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सगलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोनची तान आमच्या काळजान चडय आनी सांजुजेवासाच्या परजळीत चिकोणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. आमची तकली बघून हो संभ्रमीक आशिर्वाद घेवया. सर पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावडटान बरवशान आनी मोगान तो बरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. मगळ भाव भयणो, ह्या पोंतळार सांजुजेवास बापा मुखांत बरें पोंजडूंक आयल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुनशे दसऱ्याक तरमणात ह्या सिसिरे बेलो बापांच्या नांवान मोगासो येवकार मागतना तुमी भेटयल्ले तुमचे शरिरादे सुफळ जावन दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपोवन चलोवन येल्ले मनादीक बाप ऑल्विन डिकुना प्रस्तुत कुलशेखराच्या व्हाईट हाऊस संस्थांत तांचे आत्मीक सेवा दिवन आसात. आमकां सर्वांक मोगाचे ते भोव सादे भोव चुरूक मागण्याचे याजाक जावन आसा. मोगाळ याजाक बापानो, तुमी आमकां आराधना मुखार जेजू सवें सांगातपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराचे नियाळ मारिफात्र आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासराच्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान आनी तेच बरी आपूण शेताच्या रेक्तर मानादी आसीस बापाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व जैत आमी मागता. तुमकां देव बरें करूं. कुमसाराक संगात पोवन आनी कुमो केल्ल्या फरांगी पेटे कोयताचे याजाक मनादीक जीवन आनी मनादीक संदीप तुमकां देव बरें करूं. कंदारांचे मुखेल फोन घेतल्या मनेस सैमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्याक मानेस ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मानेस स्टीफन मेंडीस आनी सर्व सिब्बंदीक देव बरें करूं. सांजुजेवास बापा मुखांत देवाचे आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाचे सेवे रुपी रांदपाचे मुखेलपण घेतल्या लूज सायबीन कैरंगळा वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजेवास बापा मुखांत देवाचे आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा जेजूचे पवित्र काळीज पांडी काडटा वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर रितीन सेवा दिल्ल्या आनी तेमच्या इगत जाडून पुसून नितळ करच्या मिसा सर तयाराय करच्या दान मिसांक घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळयोवच्या मिसा वेळार वासा पोसच्या कानीक जमो करच्या दाना रुपी पुनशेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितीनी हाताक हात दिवन वावर करच्या. सांजुजेवास बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक तुमकां सांजुजेवास बापा मुखांत देवाचे आशिर्वादां मागता. तुमकां देव बरें करूं.
थोड्यो कळवण्यो भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्ला होमिओपॅथी हॉस्पिटल हे धाकटेर आसात हाचो फायदो तुमी जोडचो अरे एका शुक्रारा 10 वरार तेज कुमसरा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकांक जेवण हप्त्यामध्ये पुनशेत उक्तें आसा धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवयेत तुमच्या खुशी मनाची दान आमी मोगान स्विकार करता फेब्रेर म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता सांजुजे वास्टॉलांत आसा एका प्रती 1000 रुपये ती घेवन दिसपट्ट्या वाचपाचेर नियाळ करचो निदळ दिलशिल्ल्या प्रकार पुनशेताच्या जुबले वचनावार तेच बरी कथोलीक ICYM पडियाळ दिवजेन मांडून हाडलें प्रत्येक रितीन युवासनां खातीर एक रात हांगासर सांजुजे वासाच्या पूण तळार फेब्रेरच्या 20 आनी 2 तारीखेर सोनवारा सांजेर 6:30 वरार मुडी पुजा पेंटे तावन तेरसा मारिफात आरंभ जाता देखून तुमच्या घरांत आसलेल्या युवा जनांक तुमच्या समाज युवा जनांक हो दीस मनांत करून दवरूंक उडास करात आनी तुमकां येवंक आसा की म्हणल्या विशयांत मुखार आमी तिळसी दिल्या देखून पयले युवा जनांक आत्मीक संगतींत उर्बा आसा देखून तांकां मुखार हाडच्या खातीर हे येवजन DSGचें जावन आसा देखून हातूंत वांटे घेवंक आमी तुमच्या युवा जनांक कलतेपणी विनंती करता परत तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं आयच्या दिसाच्या जेवणाक दान दिल्ले ह्या बरी आसात ताणें हांगासर मुखार येवन प्रधान याजक तावन मनाची वात स्विकार करची जुलियट डिसोजा आनी कुटुंब बेंगलोर 50 किलो तांदूळ दिला फेलिक्स संद्रादे आनी कुटुंब मुडिगेरे 25 किलो तांदूळ दिला संतोष डिसोजा पानीर 500 रुपये ग्रेशन मार्टिस गुरपूर 1000 रुपये गॉडविन रेबेल्लो मुकामर 500 रुपये मायकल पिरेरा 1000 रुपये अनिल जिना डिसोजा मोडंकाप 2000 रुपये मेल्विन फर्नांडीस लोरेटो 5000 रुपये स्टीवन प्रमिला डिसोजा फजीर 2000 रुपये हाच्या पयलें कोणी दान दिलां तर वात व्हरून अंतर मनाची वात स्विकार करियेत तेच बरी ह्या पुनशेताच्या बरेपणाक आयिल्लें दान ह्या पोटी आसा निकोलास उर्बन मिनेझस पांबोर 500 रुपये संदीप डिसोजा शक्तीनगर 1000 रुपये सानिटा रिशल डिसोजा राणीपुरा 2000 रुपये तेच बरें एकल्यान भुरग्यांक चॉकलेटां दिवच्या खातीर दान दिलां चॉकलेटां दिल्यांत नांव नाका म्हूण सांगलां भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या आमच्या मागण्यांत ह्या श्रेयस उडास दवरया भुरग्याचें देणें फावो करून दी म्हणलें आमी मागया दान दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा तेच बरें मनाची वाच वांटिल्ल्या मनात एक ऑलवीन दिकुना तुमकांय देव बरें करूं आमी उबी रावया नोवेना खातीर बसया मुखेचनो ह्या पुणथाळार येवच्या हरी एकल्याची आशा आसा हांवें आशिल्लें मागिल्लें जुजेवाज बाप म्हाका दिता आनी हांगासर जायते ते सवां बरोवन घालतात आनी इंच जुजेवाज बापाच्या पांयांतळी भेटोवन ह्या नोवेना वेळी ह्या सर्व इराद्यांनी तो देवातावन विनंती करून ह्या सर्वांची आशा सुफळ करून दी म्हणलें आमचे मागणें ह्या घडये जमल्ल्या तुमच्या समेस्तांच्या नांवी आमी भेटयता मुखाचनो जुजेवाज बापा लागीं पातयेन विश्वासान मागलें तो आमकां दिता आनी हेंच जावन आसा देखून कोणेय हांगासर येवन मागोवंक सांगता आसतना हांवें म्हणचें जुजेवाज बापा लागीं सांगा म्हाका कितें जावंक आसा तें हांव तुज्या पांयांतळी दवरतां आनी बरेंपण म्हाका मेळिल्लेंच तुका येवन हात जोडटा आनी उपरांत जें कितें हांव आशेवन आसा तें फावो केल्लेंच तुज्या पांयांतळी अर्पिता
हो आमचो भावा ती आमची पातयणी आनी जुजे वाजबाप असल्या पातयणीक देवा तावन दिता कित्याक कश्टा संकश्ट आनी बेजारायंत धैर्य दाखोवंक हांगासर हें थळ पवित्र जावच्या कारण जाल्लो आज तुका आनी म्हाका त्याच भरवशान उलो मारूंक आज आपण दिता आसतना आमची मागणी आमची ते सम आमचो गरजो ह्या घडये देवा मुखार आमी दवरया हांगासर येयल्ली उपकार आठवणेची कुटुंबान समाधान दिल्ल्या खातीरय कुटुंबांदर अर्गां दितात शेळ आनी एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां बऱ्या कामां खातीर फाटल्या दिसांनी मागिल्लें काम फावो जाल्ल्याक अर्गां बरी भलायके खातीर कुटुंबांच्यांनी मागिल्लें त्या कुटुंबांच्या संद्या बरी भलायकी मेळ्ळ्याक अर्गां मागलो उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां दुवेचें काजार बऱ्या तरान जावंक मागिल्लें बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां पटयल्यात ते समा एकल्याचें शुगर नॉर्मल जावन तकली उंची उणी जावन शिरांक आनी पांयांच्या दंपरा बळ मेळोवंक भुरग्यांचे वोंक आनी उदकाडे उणें जावच्याक एकल्याक आदल्या कामांत नव्या कामाक जॉयन जावंक कुटुंबांच्या सरसंद्या बरी भलायकी आनी मतीक समाधान मेळच्याक सेकंड PUCन शिकिल्लें सक्कड मतीन उरच्याक आनी बरेंकान बरोवन बरें अंकान पास जावच्याक परगवंतच्या कुटुंबांच्या सरसंद्या बरी भलायकी मेळच्याक घरा लागीं येवचो सोरोप पयस वचूंक आनी जाग्याक खंयचीच अडकळ नासतना घरांत शांत समाधान लाभोवंक शिकप जोडच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें अंकान पास जावंक मायग्रेन समस्या गूण जावन तकली फटाफट रावोवंक दोगा जाणांनी आमोल पिवणेसून घरांत शांती समाधानान जियोवंक घरची मागतात बाळंटेर बरें जावंक आनी भलायकी बरीत भुरगें जल्मोवंक 8 जाणांक भुरग्यांचे देणे 8 जोड्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक तांणी मागला BSc नर्सिंग करून गव्हर्मेंट सीट मेळिल्ल्या एकल्याक मुखले शिकप बरें शिकोवंक करपाक एलर्जी शेळ खोंकली ताळो दूख ताप दोळे कर्जूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक सबार आनी मागला जाग्या खातीर कुटुंबांच्यांनी दिवच्या दुशीतां राखोवंक कोर्ट केस सिद्ध्यर्थ जावंक सर भुरग्यांक बरी भलायकी मेळच्याक काजार जावन 7 वर्सां जाल्या एका काजारी जोड्या फाटल्या सबार तेंपातावन मागोवन आसात तांची आशा सुफळ जावन जुजे वाज बापा लागीं ती मागोवन आसात पांयांची दूख ऑपरेशन आसतना गूण जावंक एकल्यान बऱ्या कामांची विंचवण करूंक दोगांकी तांच्या बोरवेल्ल्यान बरें उदक मेळोवंक एकल्याचो राग उणो जावंक परगांवत आसल्या एकल्या बरें काम आनी बरी सैरीक मेळोवंक फर्स्ट PUCच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी शिकले उडास दवरची परिक्षेंत बरें मार्क्स काडच्याक भुरग्यांनी मोबायलसून बरेंकन शिकोवन राग हट उणो जावच्याक एका भुरग्यान इस्कॉलान टिचरीन शिकयलें बऱ्या तरान शिकोवन मतींत उडास दवरच्याक एका भुरग्यान सारकें चलोवंक आनी उलोवंक फावो जावच्याक एका स्त्रियेची खोंकली आनी पेंकाट दूख गूण जावंक पिरियड्स समस्ये सारके जावच्याक CA एग्जाम शिकच्या भुरग्या बरेंकन शिकोवन बरें अंकान पास जावच्याक एका भुरग्याची एलर्जी आनी ताळो दूख गूण जावंक BP आनी कोलेस्ट्रॉल बऱ्यान बेगीन गूण जावंक 11 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागला दोगांक पाट हात पाय पेंगाट दूख दोंपराची दूख घुमटी दूख गांठी दूख गूण जावंक थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गॅस्ट्रीक गूण जावच्या BP शुगर नॉर्मल जावच्याक त्या गांनी मागला तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर फोडफोडचे रावोवंक दोगा भुरग्यां मोबायलांतल्यान पयस रावोवंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी मेळच्याक आनी बरें अंकान पास जावच्याक काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक डायवर्साची केस बऱ्या तरान इत्यर्थ जावच्याक जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी धाडिल्ले नोटीस फाटी काडूंक विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान दिवच्याक तांच्या मतीक उजवाड जाग्याचें रेकॉर्ड भांगार आनी इतर वस्तू चोर मेल्ले बऱ्या तरान फाटी दिवच्याक जागो आक्रमण करतल्यांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक दुस्मनांतल्या विज्ञान वरांतल्या आनी पिडेशिड्यांतल्या राखून व्हरच्याक भायर पडिल्लें भांगार फाटी मेळच्याक एक विशेष गरजा खातीर दोगांनी मागला एका प्राय स्त्रीयेक बरी भलायकी मेळोवंक चौगांच्या मतीक समाधान मेळच्याक बरें काम मेळच्याक आनी काम करूंक बरें मोन येवंक 5 जाणांनी मागला रिटायरमेंट जाल्यार कामांची केस कोर्टांत आसा ती बेगीन सॉल्व जावच्याक ಗಂಡನ ದುರಭ್ಯಾಸ ದೂರವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಲು ಫಿಟ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣವಾಗಲು ಮತ್ತು ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮೊಡವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೋಗಗಳಿಂದ ಗುಣವಾಗಲು एकाचली गॅस्ट्रीक ॲसिडिटी नॉर्मल जावन मती सवकसाय मेळोवंक फायनल इयर नर्सिंग बऱ्या मार्क्स घेवन पास जावंक पाटी कण्याचें ऑपरेशन जाल्यार एका मलगड्याक बरी भलायकी मेळोवंक पाटीचें दूख गूण जावंक तेगांचें शुगर नॉर्मल जावन बऱ्या भलायकेन आसूंक एका स्त्रियेची आंगाची खतां एलर्जी संपूर्ण गूण जावंक
दुबयांतल्या बिझनेस कामागरांच्या संगातपणान बऱ्यान चलोवंक कॅनडाचे एका कुटुंबां सर्तींनी बरेपण जावंक तेका भुरग्यांची दिश्ट सारकी जावंक 6 जाणां ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक ह्या इराद्यांनी आनी आमच्याच वैयक्तीक तेसावांनी आनी आमी मागोवंक विचारिल्ले आमचे कडेन मागोवंक सांगले आमी मागता म्हण बसयल्ल्या सुमेस्तांक आनी ह्या पुणथळार येवन कितें सर बरें जोडूंक आशेतात जुजवाज बापा लागीं मागोवन वेतात आनी हांगासर विविध रितींनी सेवा दिवचें जावं पुरो भक्तीपण ह्या कुमसारांक ह्या विविध रितींनी हांगाच्या उदरगतेर आदार दिवच्या कुमक करच्या हर एकल्याक जुजवाज बाप देवा तावन भरपूर आशिर्वादां मागोवन दिवन दी आनी जी तेसावां इरादे मागणी आमचे बोकणां आमचें दूख हें सगळें हांगासर भेटोवन जुजवाज बरेंपण दिता म्हणल्या विश्वासान आयिल्ल्या हर एकल्याक बरें जावं दी म्हणून आमी दिमी घालया हातवयर घालया एक आमच्या पांय एक नमान मरी आनंद बापा आमी ह्या सर्व हांगासर गरजेवंता खातीर भेटयता आसतना एक नमान मरी आमच्या युवा जाणांक आसचें हांगासर म्हणून हाडिल्लें तें कार्य सगळे रात मागण्यांत खर्चोवची आमच्या युवा जाणांच्या जिवितांत एक नवेंपण मेळोवन दी म्हणलें चिंता बी घेवन एक नमान मरी आमी भेटोवया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिका तशी आमची फातकां बस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरे समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर दुसरी आनी स्त्री फॉल तुज्या खुशीचे जेसो भगवंती मरिये देवाची मेळ आमा पापया खातीर आमच्या मनाच्या कळयामीन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वत आमीन एक नमान मरी युवा जाणांक जावच्या ह्या रेतीरेक ह्या मागण्यांक हर एका रितीचो सांगातपण आनी आमच्या युवा जण ह्या मागण्यांत थंय आकर्शीत जावच्याक नमान मरिये कृपेन बरयले भगवंती मरिये देवाची मेळ आमा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन सुम्या काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकूत आमची कर देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकूत आमची देवा पवित्र आत्म्या काकूत आमची कर समतीत संत्रिंदाद एकास देवा काकूत आमची कर गोंयच्या बेनेवेलीन जल्मल्ल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर दुबळीकायेची जिणी जियोवचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर सगळ्या कॅनरांत पवित्रपणाचो परमळ पासारल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर श्रीलंकान दगदोणेक सांपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर मोरये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकान वचून नास जावन वेच्या कथोलिक बावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपण आदान मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर कश्टान सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावून तांकां बुजयल्ल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर देवाचेर बावार्थ दवन चिणयेंत आयिल्ले सौर कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासत देवा लागीं विनंती करचे सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर बाबार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावरलेल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोठसाण साकून सर्वांक देवा सरसी हाडूंक पेसारल्या सांजुजेवास बापा आमा पसत विनंती कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडतले बोगस आमकां सुमया देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडतले दयानायक आमकां सुमया देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडतले काकूत आमची कर नोवेनाचे मागणे हे सांजुजेवास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्त जिणेक मेल पंगत तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे थावन प्रेरण घेता
आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुचे वास देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले. तुज्या जिणयेन देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांच्याक तूं सुटसुटीत जालोय. अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट करन सक्रामेंतां दिवन देवा सरशी हाडले. हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाली म्हूण ना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असले स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लात घाल. देवाचे उतर परगट करूंक आमची काळजां उपेस्त कर. पेल्याच्या बचावे विशांत चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुचे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजाक तूं पावलोय. तांची दुखां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणयेन नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हान भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरी फात शिकयलाय आसता. जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टतल्यांत पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुचे वास ह्या संवसारी देवाच्या हातेंतून जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळसो केलोय. आज सर्गरासांत देवा संगी तूं आसाय. थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जीवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांत तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग. ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासत देवा लागीं विनंती कर. सांजुचे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका. दुस्मानाच्या सर पासांतावन आमकां राखून व्हर. बाबडताक आड वेच्या संगतींक बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरये मायेच्या गोपांत रावूंक आमकां तुजो आदार दी. अशी एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैणा उपरांत तुजे संगतास देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनाक जिवचे भाग आमकां मेळशे कर. आमीन. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडल्यांतय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपल्या जिणया आनी मोरनान जायतीं अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवी सभेच्या गोपांत ओडून हाडलीं. ताच्या विनवणे आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें आमकां निवार. हे घडये आमी उसारलेलो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वय तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. आज सांजुजे वसाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तसो देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांजुजे वसाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटून ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. सांजुजे वास सर्गींच्या राजांत बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवी सभा संतोश भरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससना संतोष भोगूंक पावो.
आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे आसो. आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.